नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन 12 ऑगस्टाक जातलो समारोप. जाल्यार जातीनिहाय जनगणना आणि सर्वसाधारण जनगणना 1 मार्च 2027 सावन जातली सुरू. आतंकवादा आड भारता वांगडा मिळून काम करपाक ऑस्ट्रेलिया बांधील. ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स. 150 आदिवासी 9 जूनाक भेटयतले सनदी. उरिल्ल्या 10,000 अर्जांचेर 19 डिसेंबर मेरेन घेतले निर्णय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हापशेच्या उदरगतीच्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्र्यांनी घेतली बसका. पावसा आदीच्या कामांचो घेतलो नियाळ. ईशान्य भारतात उटंगराच्या पावसान लोकजीण विस्कळीत. उदकात अडकल्ल्यांक भायर काडपाक ऑपरेशन जलराहत. आणि आता खबरो विस्तारान. संसदेचे पावसाळी सत्र 21 जुलै सावन सुरू जातले. 12 ऑगस्टाक ह्या सत्राचो समारोप जातलो. संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी ही माहिती दिली. 3 महिन्याच्या विरामा उपरांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज 21 जुलैक सुरू जातले. संसदेच्या नेमावळी प्रमाण खंयच्याय मुद्द्याचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगले. तय किया है, हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए. 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है. और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है. न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हांच्या आड महाभियोगाच्या प्रस्तावाविषयी उलयतना तांणी सांगले की न्यायमूर्ती वर्मा हांचे आड महाभियोग हे प्रकरण न्यायपालिकेतल्या भ्रष्टाचारा कडेन संबंधित आसा. हातूंत कसल्याय तरेचे राजकारण करपाक सुवात ना अशें सांगले. कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है. इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है. तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे. मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है. इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है. हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है. तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है. इतले मजगती जनगणना आणि जातीनिहाय जनगणना 1 मार्च 2027 सावन सुरू जातली. लद्दाख आणि जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडात ही जनगणना 1 ऑक्टोबर 2026 सुरू जातली. 2 पावंड्यांनी ही जनगणना जावपाची आसा. जातीनिहाय आणि सर्वसाधारण जनगणना वांगडाच जातली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री तशेंच संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स हांचे मदीं आयज नवी दिल्लीत बसका जाली. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती संरक्षण संबंधात महत्वपूर्ण वावर केला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. अस्तंत आघाडीचेर भारता मुखार येवपी आव्हानांची म्हायती मंत्री सिंग हांणी मार्ल्स हांकां दिली. ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स हांकां वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या यशा खातीर सिंग हांणी तांकां परबी भेटयली. ह्या वेळार आतंकवादा आड भारता वांगडा मिळून काम करपाक ऑस्ट्रेलिया बांधील आशिल्ल्याचें मार्ल्स हांणी सांगलें. तांणी पहलगाम आतंकवादी घडणुकेचेर दुख उक्तावन ऑस्ट्रेलिया आतंकवादा आड भारता वांगडा आसा अशें सांगलें. सुरवेक मार्ल्स हांकां दिल्लींतल्या मानेक शो केंद्रांत मानवंदना दिली. मंत्री मार्ल्स हांणी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपली. ऑपरेशन सिंदूर अभियानाचेर भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसी मदीं वार पलटवार सुरू आसा. राहुल गांधी सेनेचो अपमान करता आणि सैन्य दळाचे मनोबल देवपाचे काम करता असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी राहुल गांधी हांणी हालींच केल्ल्या वक्तव्याच्या फाटभुंयेर केला.
राहुल गांधी हांणी केल्लें वक्तव्य पाकिस्तानाच्या सैन्य प्रमुखान वा एखाद्या आतंकवादी संघटनेच्या मुखेल्यान लेगीत करूंक ना अशें सांगलें। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी हांणी आमच्या सशस्त्र दळांची वीरताय आणि ऑपरेशन सिंदुराच्या सफलतायेचेर प्रश्नचिन्ह उबारला। सेनाधिकाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदुराचे दिल्लें स्पष्टीकरण म्हळ्यार समर्पणा भाशेन आशिल्ल्याचें राहुल गांधी हांणी भासयलां अशी टीका सुधांशु त्रिवेदी हांणी केली। राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। राहुल गांधी सवयी प्रमाण प्रधानमंत्र्या आड उलोवपाक शकतात, पण देशा आड न्हय। भारत कोणाच्याच मुखार शरण वचपाक शकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मातेचे एक व्हड सुपुत्र आसात अशें सुधांशु त्रिवेदी हांणी ह्या वेळार सांगलें। राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। राणा हक्क कायद्याप्रमाण 9 जुनाक 150 आदिवासींक सनद दितले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन सगळ्या 10,000 अर्जांचे निकाल दिवन सगळ्यांक सनद भेटयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। डेप्युटी कलेक्टराकडे ज्यो केसीस पेंडींग आसा त्यो 18 तारखे दिसा डेप्युटी कलेक्टर मिटींग होल्ड करतलो आनी डेप्युटी कलेक्टर वील क्लियर एप्रॉक्सिमेटली 3,970 केसीस ह्यो डेप्युटी कलेक्टराकडे पेंडींग आसा। ह्यो डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली क्लियर करतलो 18 तारखे दिसा आनी त्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो कलेक्टराक धाडून दितलो आनी ताज्या उपरांत कलेक्टराकडे ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे क्लियर रिजेक्टेड जावन एप्रॉक्सिमेटली 564 ह्यो 564 केसीस हे तेंची सनद दिवपा खातीर आनी एक मिटींग घेवन म्हणजे 21 तारखेच्या उपरांत कलेक्टराच्या लेवलाचेर मिटींग होल्ड जातली आनी ताज्या उपरांत डायरेक्टली तांकां सनदी रेडी करपाक जातल्यो। आत्तां आमच्या कडेन जवळपास 150 सनदी ज्यो आसा पळय न्ही 150 सनदी रेडी आसा। परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा। त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो। एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीत फिक्स केला। सध्याच्या सरकाराच्या काळातूच आदिवासींक सनदी दिल्यात। 2006 ते 2019 मजगती एकल्याकय सनद दिवंक नाशिल्ले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। समितीच्यो बसका तशेंच ग्रामसभाक कळाव जाल्ल्यान आदिवासींक सनद मेळपाक कळाव जाता अशेंय तांणी म्हळें। खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही।
तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटींतले कम्युनिटी काडलेली आसा. कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा. ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा. पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो. आतां आमी शेड्यूल बदलना आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या. ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो. लोक ग्रामसभेकूच जर येयना आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय. बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले. म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें. आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें. तर ती प्रत्येक आमचें सरळ म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान आमच्या ट्रायबल भावाक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. म्हापशेंतली उदरगत आनी हेर मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हापशेंचे आमदार जोशुआ डिसोजा, म्हापशा नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ, नगरसेवक उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव, नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी आनी हेरां वांगडा बसका घेतली. मान्सुना आदींचो वावर, वीज आनी उदका पुरवणेच्या कामाचो तांणी नियाळ घेतलो. कोयर वेवस्थापनाचेर भासाभास जाली. तशेंच कोयराचेर प्रक्रिया, सांड उदक प्रक्रिया प्रकल्प, रस्त्यांची दुरुस्ती आनी हेर विशयांचेर हे बसकेत भासाभास जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्री मॉन्सून वर्क हेजो जो आशिल्लो ताजो रिव्ह्यू घेतलो. खंय तरी थोडें काम जालां, थोडें काम जावंक ना. ताका सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिली की सगळें काम जावपाक जाय. तें डिसिल्टिंग, क्लिनिंग ऑफ द नालाज हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाक जाय. हांवें म्हणजे जितक्या कावन्सिलरांनी आपले सगळे इश्यूज सांगल्या तितके हांवें कन्सर्न इंजिनियराक फाल्यांच्यान सगळे फिल्डाचेर आसतले. म्हणजे रोड सगळे मोटरेबल करप, ज्या ज्या जाग्याचेर गटर्स खड्डे आसा तितके, सिवेजीचें काम खंयसरी इनकम्प्लीट आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. इन्क्लुडींग मेजर गटर्स जे आसात पयलीं व्हडली नालाज ते WRD येवन फाल्यांच्यान पुराय क्लिनिंग करपाचें काम हे WRD डिपार्टमेंट्स करतले. ड्रिंकींग वॉटर सप्लायज थोडे कडेन जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले विशेश थोड्या वार्डांनी कडेन कॉर्डिनेशन करून दिवन तेंचे रिजॉल्व्स करपा खातीर लायिल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बारीक सारीक वर्क्स ही जी आसा पयलीं पावसा पयलीं ती तांकां कंप्लीट करपाक लायला. ताजो पर्टिक्युलरली हांगासर आशिल्लो आनी सगळें काम हातांत घेतलें तें करतले. मेजर इश्यू आशिल्लो तांचो तो गार्बेजचो. आज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचो MD आशिल्लो. टायम बींग तांकां आमी 2 ते 2.5 म्हयने आमचो कॉन्ट्रॅक्टर दिता. बट सगळ्या म्हापशेच्या लोकांनी सहकार्य करचें पडटलें की तेंच्यांनी म्हणजे सेग्रिगेट करून तेंच्यांनी कलेक्शनाक मदत जर करीत जाल्यार इश्यू रिजॉल्व जातले. त्यान भायर तेंच्यांनी जवळपास 35 जाणांचेर फायन मारल्या. ह्यान फुडें म्हापसा सरावंडिंगान रावता त्या लोकांनी म्हापसा शहरान हाडून गार्बेज उडोवचें न्ही. तांकां जर तेंच्यांनी जर फाल्यां सकाळीं धरून पुलिशे कडेन दीत जाल्यार पुलिसूय एक्शन घेतले. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयची जनता आनी सरकार जागृत आसा अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. म्हादय खातीर गोंयकारांनी ह्या आदीं जशीं आंदोलनां केल्लीं तशेंच आंदोलन बेळगांवच्या जनतेन केलां अशें तांणी म्हळें. रॅली फॉर बेळगावी खाला बेळगांवांतले शेतकार, विद्यार्थी, पर्यावरणवादी आनी नागरिकांनी निशेध सभा काडून म्हादयचें उदक वळोवपाच्या नियोजनाक विरोध केलो. त्या फाटभुंयेर मंत्री शिरोडकर उलयताले.
गोयचे लोक जे प्रोटेस्ट करतात ते बद्दल तांणी प्रोटेस्ट केला आसा तो फॅक्ट सारको लक्षांत येयलो गोयचे लोक खंय तरी सुशेगाद जातात ते कित्याक सुशेगाद आसात आमगेले लोक सामके एक्टीव आसात न्ही आमच्या लोकांनी खूब फाटी हें केल्लें आसा एक लक्षांत घ्या प्रोटेस्ट केले तुमी अपेक्षित आमी मंत्री बी सगळे रस्त्यार बसपाचे ना मंत्री बी न्हय न्हू लोकांनी मात हे करतले न्ही लोकांक पळय लक्षांत घ्या लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी हाजे पयलीं मुवमेंट केल्लो आसतो कितले वर्सांच तातूंत प्रॉमिनंट काही लोक सुद्दां सहभागी जाल्ले आसात आनी त्यामुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही कोर्टाची एक बाजू आनी आमच्या लोकां भितर जागृताय आसा आनी म्हणून तसो उरिल्लो आसा दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरेतो फेर्नांडीस हांणी फाटल्या वर्सभरांत आपणे केल्ल्या वावराची म्हायती पत्रकार परिशदेंत दिली मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचे गट अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले पयल्या वर्सा आपणे संसदेंत मांडिल्ल्या विशयांची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली एक महत्वाचो विषय जो आम्ही प्रॉमिस केल्लो रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी आणि जेन्ना हो विषय आम्ही वयर काढलो बेरेस्तार आशिल्लो तो आणि त्या बेरेस्तारांनीच हांवें विषय काढलो डिमांड केलो इतले हजार वर्सां जाली आमची ती एसटी कम्युनिटी जी जमीन तांची आसा आयज तांकां बाबड्यांक रस्त्यार येवचें पडलें आपणाक सर्वायवल तांचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाक आनी येता त्या सुमानान रोखडोच सरकारान अनाउन्स केलें की आमी बील हाडटा तो प्रेशर पडलो तांचो हे आमी प्रॉमिस केल्ले ताजे उपरांत आनी 2 सेशन जाले ते कित्याक पास करिना कितें तें आमकां कळूंक ना बट आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन सांगले की ह्या बिलार कॅप्टन उलयतलो ही विल बी द लीड स्पीकर ताणेय तो काँग्रेस पार्टीन तेंको दिलो दुसरो म्हळ्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट बील हाचेर व्हडले लिडर एक्सपिरियन्स लिडर उलोवपाचे आशिल्ले एगेन आमची काँग्रेस लिडरशिपान सांगले कॅप्टन इज अ सर्वायवर ऑफ सुनामी ताका खबर आशिल्ली राहुल गांधी की हांव एंडमन आशिल्लो 2004 जेन्ना सुनामी जाली म्हणपाक तो उलयतलो ताका खबर आसा वॉट इज अ डिझास्टर आनी जेन्ना आमी उलयले गोंयचे खुबशे विशय काडले ऑन द डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आनी मेन म्हळ्यार हायलायट जाली आमची आवय आमी म्हणटा जी मादय रिवर आसा तिका आमी हायलायट केली आनी सांगले तिका डायवर्ट करीत दॅट विल बी द बिगस्ट डिझास्टर आणि आता खबरापत्रांनी घेऊया एक लहानसोच विसव योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडे। ह्या वर्सा संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान एक पेड़ माँ के नाम 2.0 चो शुभारंभ जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो मिशन लायफ दृष्टिकोन पुराय करपा हेतान ह्या मोहिमेचो दुसरो पावंडो सुरू जाता। ह्या पावंड्यार 10 कोटी झाडां लावपाची मोख दवरल्या। ही मोहीम सुरू जावच्या पयलीं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या अभियानाकडेन शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी चडांत चड जोडून घेवचे आनी झाडां लावची। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के रूप में हमारा लक्ष्य है कि 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाए जाएं। लेकिन यह अभियान सिर्फ आंकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी की भावनाओं के प्रतीक है।
ये अभियान एक ऐसे भविष्य के प्रति समर्पण है जहां प्रकृति की सम्मान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हो। इसी साल मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बढ़ते हुए देखें और फिर उसकी कहानी सभी को सुनाएं। पावसान उत्तर भारताक गरमेपासून थकाय दिल्या, मात दुसरे वटेन ईशान्य भारताक पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। पूर्वोत्तर क्षेत्रांत आसाम ते सिक्कीम मेरेन पावसान सांवार हाडला, जाल्यार दुसरे वटेन मणिपुरांत फाटले 4 दीस सेगीत पावस पडटा आनी पालसाणां कोसळिल्ल्यान जायते पर्यटक अडकल्यात। हुंवाराक लागून लाखांनी लोकांक मार बसला। हवामान खात्यान बऱ्याच सुवातांनी आयज पावस पडपाचो अलर्ट जारी केला। आसामांतल्या 21 जिल्ल्यांनी 6,30,000 परस चड नागरिकांक हुंवाराचो फटको बसला। हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांची संख्या आता 12 जाल्या। आसामचो श्रीभूमी जिल्हो सेगीत दुसरे दिसा हुंवाराक लागून सगळ्यांत चड हुंवार पिडेस्त जिल्हो थारला। ह्या जिल्ह्यांतले 2,30,000 नागरीक हुंवाराक लागून प्रभावित जाल्यात। ह्या भागातली रेल्वे आनी रस्तो येरादारी विस्कळीत जाल्या। बऱ्याच रेल्वे सेवा रद्दय जाल्यात। आसाम आनी मेघालया खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर आनी त्रिपुरा खातीर येलो अलर्ट जारी केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यांतल्या हुंवार परिस्थितीचेर पुराय नदर दवरून आसात। भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सध्या बेल्जियम देशाच्या भेटेर आसा। ह्या भेटेंत आतंकवादा आडची भारताची भूमिका हे शिष्टमंडळ स्पश्ट करतले। हाचे पयलीं रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखालचे शिष्टमंडळ लंडन भेटेर आशिल्लें। ह्या भेटेंत तांणी हाऊस ऑफ कॉमन्सचे अध्यक्ष आनी ब्रिटीश तशेंच भारतीय प्रसार माध्यमां मुखार आपली मतां दवरली। आतंकवादा आड भारताची सुरू आशिल्ली मोहीम आनी उखलिल्ल्या पावलांची तांणी म्हायती दिली। आतंकवाद आनी पाकिस्तानाचे संबंद उक्ताडार हाडटना रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें की पाकिस्तानाक तांच्या ह्या कृत्याचें खर मोल दिवचें पडटलें। हाचे खातीर पुराय संवसारान एकठांय येवप गरजेचें आसा। तेच वांगडा पाकिस्तानाक मोठ्या प्रमाणात अर्थीक पुरवठो जाता ताचेरूय तांणी प्रस्न उपस्थित केलो। जी अर्थीक मजत पाकिस्तानाक मेळटा ती खंय वयता हाचो सोद घेवप खूब गरजेचें आसा अशें रविशंकर प्रसाद हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखालचें शिष्टमंडळ निमण्या पावंडार अमेरिकेत पावला। अमेरिकेत हे शिष्टमंडळ पाकिस्तानान प्रायोजीत आतंकवादाचेर उजवाड घालतले। ताहिरांत काँग्रेस फुडारी मनीष तिवारी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना पाकिस्तानान पोशिल्ल्या आतंकवादाचेर टिका केली। In Abbottabad, he was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. संवसारातल्या विंगड देशांनी वचून भारताची आतंकवादा आडची भूमिका स्पष्ट केल्या उपरांत शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणाखालचे शिष्टमंडळ भारतांत परत पावला। ह्या शिष्टमंडळान UAE, लायबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो आनी सिरिया लिओन देशाक भेट दिली। विंगड देशांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचेर दुख उक्तायला आनी आतंकवादा आड एकवटान झुजपाचें ह्या देशांनी आवाहन केलां अशें शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे हांणी भारतात परतल्या उपरांत सांगलें। सेंसिटाइज करने का काम सभी डेलीगेशंस के लोगों ने किया है और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ भारत के प्रति संवेदना और जो 22 तारीख को हमला हुआ उसके प्रति निंदा करने का काम किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हापशां दिव्यांगां खातीर उत्कृश्टतायेच्या आस्था केंद्राचें उक्तावण केलें। दिव्यांगांची सर्वांगीण उदरगत आनी सक्षमीकरणा खातीरच्या सरकाराच्या यत्नाक हो महत्वाचो वाटचिरो आसा। ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा, दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार, पॅरा ऑलिंपिक पदक विजेती दीपा मलीक आनी आनंद निकेतनाचे अध्यक्ष सिद्धेश कोटकार हाजीर आशिल्ले। दिव्यांगांच्या कल्याणा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आम्ही पळयता की सातत्यान जे म्हापशेकारांची आस्था तर गोंयकारांची आस्था जाल्ली आसा। सेंटर ऑफ एक्सलन्स अशा पद्दतीचे हव्या जाले की अजुनूय बी गोंयांत अशें हांव पळयता की मुद्दामून जे एक 8-10 दिसां पयलीं रिवायज करतालो द बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द कंट्री त्यो
खंयच्या खंयच्या स्टेटीच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आसा आमच्या स्टेटीक जे आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर काम करता ते खंयच्या स्टेटीक करिना हे प्राउडली ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी चिरंतन ह्या यादस्तिकेचे विमोचन जाले. दीपा मलिक हांच्या ब्रिंग इट ऑन ह्या आत्मचरित्राची प्रत मुखेलमंत्र्यांक ह्या वेळार भेटयली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. In early days, what we had seen in our families, in our relatives, that if a child born in our house, then we used to hide them in a dark room so that society does not come to know. The mentality गेल्ली आसा, we have changed the perception. Purple Festaचो हो फायदो आसा. नवे तेन्ना to overcome the disabilities of 21 disabilities. Each one of them will find a solution in Purple Fest because there are 100 stalls installed which will present all those technologies all across the country, not only country, all across the world they come and they exhibit and you come to know that what is available for me to overcome my disability. मे महिन्याच्या सुटये उपरांत राज्यात आयज सावन शाळा परत सुरू जाल्यो. शाळेच्या पहिल्याच दिसा कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांक फुलां आनी मिठाय दिवन येवकार दिलो. मोरजेच्या विद्या प्रसारक मुळावे शाळेचो पयलो दीस उमेदीन मनयलो. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान जायते पालक विद्यार्थ्यांक शाळेत पावोवपाक आनी व्हरपाक आयिल्ले. हाका लागून सगळे वटेन गडबड दिश्टी पडटाली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू IPL T20 क्रिकेट सर्तीचे जैतिवंत थारल्यात. RCBन पयलेच फावट ही ट्रॉफी मेळयल्या. काल अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या फायनलींत RCBन पंजाब किंग्साचेर 6 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मॅच थारलो. गुजरात टायटन्सच्या साई सुदर्शनाक ऑरेंज कॅप जाल्यार गुजरातच्या प्रसिद्ध कृष्णाक पर्पल कॅप मेळ्ळें. मुंबईच्या सूर्यकुमार यादवाक मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर पुरस्कार फावो जालो. आनी आतां पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन 12 ऑगस्टाक जातलो समारोप. जातीनिहाय जनगणना आनी सर्वसाधारण जनगणना 1 मार्च 2027 जातली सुरू. आतंकवादा आड भारता वांगडा मेळून काम करपाक ऑस्ट्रेलिया बांधील. ऑस्ट्रेलियाचे उपप्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स. देडशे आदिवासीक 9 जूनाक भेटयतले सनदी. उरिल्ल्या 10,000 अर्जांचेर 19 डिसेंबर मेरेन घेतले निर्णय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. म्हापशेच्या उदरगतीच्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्र्यांनी घेतली बसका. पावसा आदींच्या कामांचो घेतलो नियाळ. ईशान्य भारतात उटंगराच्या पावसान लोकजीण विस्कळीत. उदकांत अडकल्ल्यांक भायर काडपाक ऑपरेशन जलराहत. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.